आम्ही हो कार्यक्रम पूर्णपणे धनगर समाजाचोच केला। ह्या माचयेर आमच्या इतर खंयचोच राजकारणी ना। सर जे सरूय एक आमचे राजकारणी, पण आमी सराक कित्याक आमचो अध्यक्ष म्हूण सराक आमी इनवायट केला। आमच्यो लोकांक खुबश्यो समस्या आसा, आमी त्या समस्या खातीर रात दीस काम करीत आसा। माझी टीम आसा, आमी रात दीस ओबीसीचो विशय आसतलो आनी जाग्यांचो विशय आसतलो, स्किमींचो विशय आसतलो। आमी सरकार दरबारी आमचे जे कितें विशय आसा ते मांडीत आसा, पण आमकां खूब कडेन आडकाठी येता। जेन्ना सर उपमुख्यमंत्री आसले तेन्ना आमी केन्नाय सेक्रेटरीएट वचून सराच्या कॅबिनान मिटींग अरेंज जाताली। आयज आमकां दुख्ख दिसता की काही लोकांनी सराचो घात केलो, आणि सराचोच घात न्ही तर पूर्ण गोयच्या धनगर समाजाचो घात जाल्लो आसा। हो आमच्या समाजाक पाशास खूब आसा। गेली 20 वर्सां आमचो जो मुख्य विशय आसा तो एसटीचो, त्याच्या खातीर गेली 20 वर्सां सर आपल्या तरेन फायट करीत आसा, आणि आमचो तांकां सगळ्या तालुक्यांचो 12 तालुक्यांचो तांकां हातभार लागता। आमच्या लोकांक खूब पाशद आसा। आमचो लोक रस्त्यार केन्ना येयना, एकूचदां आमी रस्त्यार येयले तेजे मागीर आमी थंड आसा। पण कोणीच अशें समजचें न्ही की थंड आसा म्हणजे हे लोक अशेच थंड रावतले। की म्हाका आरजीआय कडेन वचून परत मिटींग घेवपाक जाय। आरजीआय म्हणल्यार रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, जेणे करून आज पर्यंत 21 वर्सां जाली जे अहवाल जे आमकां धाडटा ते परत धाडपाचें काम आमकां आसा तो आरजीआय करता। पण आरजीआय कडेन जे कितें सांगलां तितलें आमी दिल्लें आसा। फक्त वचून आमकां सेवा भरून तेजेर मिटींग घेवन आमकां एकच खबरी हाडपाक जाय की तुमी जे कितें सांगलें तितलें आमी दिल्लें आसा। सगळें आमी तुमी निवारण केल्लें आसा। आतां तरी आमचो हक्काचो जे स्टेटस एसटी आमकां आरक्षण दिया हें आमी सांगपाक जाय। गरज पडल्यार आमी होम मिनिस्टर अमित शाह ताका मेळचें पडटलें तें आमी करतले। पण सुद्दां आमी जेन्ना डायरेक्शन केल्लें आमचे एसटी इन्फॉर्मेशना खातीर आसतलें डेलिगेशन केल्लें तेन्ना डेलिगेशन हांवूय आसलो। सगळे झगडे तोंड आसले, गावडे गणेश गांवकार सगळे एसटीचे लिडर सगळे सीएम आसलो, हांवूय आसलो। म्हणजे तेन्ना सुद्दां आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन फुडाराक आमी 27 ते 4 मतदारसंघ रिजर्व करपा खातीर ते एसटी भाव वावरतात। ते सुद्दां डेलिगेशन केल्ले, आनी जेन्ना होम मिनिस्टरान आमी बसले तेन्ना हांवें हें परत सीएमाक वाडपा लायलें। सीएमाक पयलें सांगलें की आमच्या संघाचे घाटू एरियांतले धर उरला की आमची लढाई आसली ती गावडा मुंबई वेळे धनगर कित्याक आमकां ह्या दिना आसात। बाकीचे आमचे मेडिकल बसले बाकीचे भुरगे त्या टायमार सुरवाते पासून लढो दिल्लो 96 ते 2003 व्हडलो लढो दिल्लो, ल्हान न्ही। 96 to 2003 व्हडलो लढो दिल्लो धाकटो देश म्हणून गावडा मुंबई वेळे धनगर। शेवटी 2003 त्यांना मेळटा आसतना दोन तशेंच उरले आणि गावडा मुंबई झाले। आणि 2003 ते आता 26 21 वर्ष झाले आम्ही स्ट्रगल करतात। आज कधी न्याय मेळटलो, फायनल न्याय मेळटलो तांकां मेळोंक ना। पण आता तरी आमी सगळे क्लियर केल्ले आसा। आता तरी आमकां मेळपा जाय हें आमी मांडलेलें आसा।